सुंदर बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्याव मागो तुझे समोर तुका बलिदान सगळ्याव एका मोना तुका ताणिल्ल्याव तुका भुकेल्ल्याव तुझ्या रक्तामासा बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्याव मागो तुझे समोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमूग आणि पवित्र आत्म्याचो येवकोट तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे असो मोगाच्यानो देवा घरगां पाठोवंक उपकारी मनान ह्या येवकारिस्ताच्या मेजाबावरी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती प्रितुमेची जडती जाताना धैर्यान सुवार्थेक साक्ष दिवंक आपोवणें दिता संवसाराचे कश्ट क्रिस्ताक आमचे जिणयेद्वारी परगट करून सुवार्थेक साक्ष दिवंक संदर्भ म्हूण लेखया ह्यो सर्व संगती धैर्यान फूड करूंक सोम्याचो आदार ह्या येवकारिस्ता वेळार मागया आम्ही मागता आसतना परत सर आपलो जल्म दिवस आचरण करच्यांक लग्न जिविताचो वार्षिक आचरण करता आसतना तशेंच हेर पुरा आमी कितें आमचे इरादे आसात आमच्या मोतीचे कितें आमकां देवातावन जाय आमची मागणी हर एकी आमी देवाच्या पांयांतळी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटोवया म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन पावते परे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया मोबाद केसर पदवीधरा देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो जखण्या अनुसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जागीतलीं पातकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासून भगवन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमचे श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो सौम्या काकृत सौम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सौम्या काकृत सौम्या
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्यासवर असणार आणि धनी, तुझे असल्या धनियाचे सेवा करचे म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख. देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मालाकी प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, जळत्या आकट्या बरी तो दीस येता. सगळी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सर्व्या सारकी जातेली. आनी येवंच आसा तो दीस, तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उजान लासतलो म्हणटा दाळबारांचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवांची भिरांत धरतेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. न्याय नीतीन प्रितुमेची सट्टी करू सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रितुमेची सट्टी करू सोमी येतलो. किन्नरी हातीन घेवन गितां गाया, विणे वाजून मधुर संगीत करा. तुत्तुरी कोंपूंक सर्वेस्पोराया जैत म्हाका. न्याय नीतीन प्रितुमेची झडटी करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा तें सव, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो. नयो उल्हासान ताळयो पेटोवन पर्वत संतोषान उडोवन नाचो. न्याय नीतीन प्रितुमेची झडशी करूंक सोमी येतलो. सगळी सृश्टी येवसो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासो. तो संवसाराची मनसुबी करूंक येतलो. न्याय नीतीन प्रितुमेची तो झडती करतलो. सतनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. न्याय नीतीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. सा पावलोन तेसलोनिकेकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चलत जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचे सगळे आसतना आमी काम करिनासतना भोंवन येतले हांव, आनी कोणाचें आमी फुकाट्याक जेवलेले वा खेळ्ळे ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाय म्हूण कश्ट आनी पुरासन लेगीन आसतना दीस रात घाम पिळून आमी काम केलां. तुमचे कारणां आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय, बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालींत घुसतात, शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुलें काम करून
तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तशेल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी फरमावन बूत सांगता हांव. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. दृढ रावा आणि तुमच्यो तकल्यो बांदरा, कित्या तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी थोडे जण देवाळा विशयंत उलोवन ते सोबीत पात्रांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरो ना. तसले दीस येतले, सक्कडी कोसळावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळां घडतल्यो? त्यो घडसो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फासायनासलें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांव सुतो आनी नेमयारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काटकुयां विशयंत खबर आयकून हाकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडत जायस, पूण अंत तक्षना येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज राज्याचेर झुजोंक देंवतलें. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारेची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टीक पडटल्यो. पूण ह्यो सर संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी धग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनोगाच्या अधिकाऱ्यांक उजीर हाडटले आनी बंदिखणांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती उजीर व्हड व्हरतले. स्वार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयंत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमच्या मतींत निर्धार करा. हांव तुमकां असली वाचासक्त आनी जानवाय दितलो. सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचे आवय बापय, भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवशी मारयतलीं. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशीतलो, तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी आतांच आयकल्लें देवाची शुभ वार्ता, देवाचें उतर. आनी दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल तेसलोनिकेरांक बरयल्ल्या त्या दुसऱ्या वाचपांत दुसऱ्या पत्रांत आमी आयकलें. हें वाचप आमकां इंग्लिशांत आमी सेल्फ एक्सप्लेनेशनरी म्हणटा. म्हणजे आमकां हें वाचल्यार सांत पावलुचें आमकां कळटा
कोण पुरो आमी काम करता कोण पुरो आमी काट्यार बसून च्या पियेता कोण पुरो आमी आमकां कितें जबाबदारी आसा आमी ती जबाबदारी आमी बऱ्या तरान करता कोण पुरा हेरां कडेन ह्या हेरांच्या कुस्तार आमी जियेता हें सोबीत तरान आमकां विवरण ताचें ताणें दिलां कित्याक ताणें देवाचें उतर प्रगट करता आसतना थंयसर पयशां खातीर सांबाळा खातीर कितेंच ताणें करूं ना म्हणटा तो पूण ताणें पळयल्ल्या प्रकार थोडे कांय काम करूंक नासले बेश्टे गजाली करताले आनी दुसऱ्यांच्या कुस्तार जियेताले सांजेर घरा येताले सकाळीं एका सकाळीं आयल्यार सांजेर घरा येताले कोणाची कोबार उलोवची वाटेन येताल्यांक पळोवचें नाल्यार कितें चिंचें हेंच जावन आसलें तें त्या काळार सांत पावलूच्या काळार आतां तो काल बदलला कित्याक आतां तिशीन काम ना जाल्यारय आमचे कडेन मोबायल आसात इंटरनेट आसा आमचो सगळो दीस तातूंच पाशार जाता आनी तातूंच आमी करशिता अशें आसता आयज सोवांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार जेजू आतां यात्रेच्या दिसांनी दगदने विशयी उलयता दगदनी साबार तरांची आसा आमकां कळीत आसा आमी दगदनी बगल्या आमी हेरांकी दगदने कारण जाल्या ह्या पिडा शिडा आमकां कळीत आसा कसली मारेकार पिडा जावंक पुरो एड्स जावंक पुरो आनीक कोरोनाची पिडा आयिल्ली ह्या परस ताच्याकी व्हडली कॅन्सराची पिडा असले पिडा पुरा आसा पूण जेजू म्हणटा हाका हर एकाकी खंयच्याकी तुमी भिये नाकात तो काळ येता आसतना हांव तुमचे सांगता आसा आनी त्या काळार तुमकां हांव राखोवन व्हरतलो तुमकां हांव अशेंच सोडिचो न्हू म्हणटा पूण आमी ह्या समाजेंत जियेत आसतना आमी हेरांक दगदनी दिवंक कसल्याक पुरो आमी कारण जाता गी म्हण आमी चिंतीचे थोडे फावटी आमच्या घरांनी आमी बसून हेरांची कोबार हेरांच्या विशयांत आमी गजाली हेरांच्या विशयांत आमी नांव पाड करचें तें आमी केल्ले वरवीं आनेकल्याक आमी दगदनी जावन आसा आमच्या कंपाउंडाक आनी आनेकल्याच्या कंपाउंडाक ताची कुंकडां आयली आनी कितें जालें ताचे पेटे आमच्या घरा आयले म्हणून तांचे कडेन लढाई करून एक संबंद तुटोवचो आसा ती एका तराची दगदनी जर तर हांवें कोणाकी रीण फारीक करूंक आसा तें रीण हांवें दिवना आनी हांव सुकोवन काण घेता ते त्या मनशाक आनीक हांवें दगदनी दिवची तशेंच उलटा तांणी आमकां केल्यार आमकांय दगदनी जावची दिवन आसतात एका तरणाट्यांक ह्या चल्या चलयेक जाल्यारय अशेंच जाता जर तर एका चली बरें कर शिकल्या चलो शिकला काम मेळोवना त्या दाणा शेजारची सुरू करतात आळे गो आळे रे तकले बोर शिकलोय आणकी काम ना मू तुज्या आवय बापायक हांवें त्या दाणा सांगिल्लें आळे शिकप दिनाका चड कामां नात सोयऱ्यो मेळनात केदां काजार जाताय गो ताका एक्चुअली काजार जावंक ताका टायम आसा ह्या तांचे कसले घराचे समस्या आसात तांकां आनी कितें कश्ट आसात ते समजनात कोण ती उलयतात पळय समजनात केदां काजार जाताय गो म्हणून त्या काजार जावंक नाका जाल्यार मागीर समाजे खातीर हेरां उलयतात खातीर काजार जायचें पडटा पूण ती सारलीं आसात पळय तांचे धूव आनी पूत आनी पुरा कॅनडांत अमेरिकांत थंय आसात ती बऱ्यान काजार जावन की काजार जायनासतना जाल्यार शिकोवंक थंय गेल्यान हांगासर आशिल्ल्यांक आमी समाजेंत आसतना आमी खंयच्या तरान एका तरणाट्याक ह्या तरणाटेक ह्या अनेका कुटुंबाक ह्या प्रायवंतांक ह्या जस्ट काजार जाल्ल्यांक आमी कितें तांचे विशयींत उलोवन आमी कितें दगदनी तांकां करता म्हणलें हें आज जेजू आमकां सुसंदर्भार तो सांगता त्या देखून आमी सडाव जावन असली दगदनी आमी आयकल्या दगदनी सोंसल्या ह्या हेरांकी आमचे तावन आमी कारण जाल्या जावंक पुरो आज जेजू दगदनी आपल्या फाटल्या उदारांक एक बांदून दवरली बुती जेजू म्हणटा आनी आमकां क्रिस्तांवांक आतां सगळ्यांक आसा कोत्ता तुमकां जावंक पुरो मतांतरां म्हणटात ना जाल्यार आमी कितें मागणें केल्यारय जायना आनी कितें आमी शिकप दिल्यारय जायना आमी फ्री दिल्यारय जायना पयशे काण गेल्यारय जायना ह्या पुरा समाजेंत हें पुरा आशिल्लें आनी ही काट्टिट्टा बुत्ती ह्या वेळी भियें दिसचें कावजेनी दिसची स्वाभावीक पूण
आमचे थंय सोंसणीकाय आमकां आसूंक जाय जंय म्हणटात जेजू. केदाळ आमचे थंय सोंसणीकाय आसा, केदाळ आमचे थंय आमकां एक रावया, आमकां लढाय नाका, आमी बऱ्या मनान आसया म्हणटा आसतना आमकां इनाम लाभता. आनी जेजू विशेंत साक्ष दिवंक कश्ट दगद एक वर्तो अवकाश म्हणून आयची स्वार्थ आमकां कळयता. जेजू तेंच आमकां सांगता, जर तर तुमी म्हजे खातीर कश्ट सोंसले, म्हजे खातीर दगदनी केली, ह्या तुमकां कोणें देवाचें उतर परगट करतल्यांक, ह्या जी येतल्यांक कितेंय जाता जाल्यार तुमी भिये नाकात. तें पुरा म्हजे खातीर तुमी सोंसतल्यात आनी तें जातलें म्हणटा तो जेजू. कित्याक जेजूस आपल्या परगट जिणयेंत आनी ताच्या कुर्सा मरणांत दगदनी सोंसली ताणें. दगदनी सोंसून थंयसर तो रावूं ना. बागार तो सोडवंदर जालो. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. आमचे हर एकी पातक तें नितळ्ळें. आमचे हर एकी गूण ते गाय जाले, गाय काळजाचे गाय ते गूण जाले. इजाया प्रवादी म्हणटा आपल्या 53 अध्यायांत, जेजूच्या नांवा खातीर आमी भोगची दगदनी आजून कांय उणी जावंक ना. आमच्या इगर्जेचेर, आमच्या संस्थांचेर धाड घाला. ह्या मतांतसरो बिल्ल ह्या आमी फकत क्रिस्तांव म्हणल्या पासून दगदनी आमचे थंय सोडून येता. मनशापुणान जियोवचें पुरो म्हणून आमकां केदाळां भोगनाये. क्रिस्तांवांची मनशां ह्या क्रिस्तांव कुटुंबां हर एकले एक सोंसणीकायेची म्हणून सगळ्या संवसाराक गोत्ता. कित्याक आमचें जिवीत जावन आसा तें बक्षाण्याचें जिवीत. पाप साहेबा तावन व्हडल्या व्हडल्या अधिकारी तावन जाल्यार ह्या क्रिस्ते समर्थेंत बरें बरें नांव गेल्ल्या मनशांनी आनी एकल्याक बक्षाने दिला शिवाय पारीकपण केदींच काण घेवना. हें हर एकलोय म्हणटा आनी हर एकल्याक कळीत आसा हें क्रिस्ती धर्मांत मात्र साध्य आसा, दुसऱ्या धर्मांत साध्य ना म्हणून. दाखल्याक आमी पळयता कसले पुरा क्रिस्तांवांचेर दगदनी आयिल्ली गे म्हणून. 2008 इसवेंत थंयसर ओरिसांत कंदमालांत क्रिस्तांवांचेर आयिल्ली ती दगदनी. सुमार म्हणजे थंयसर एक उपरांत एक सर्वे केल्ली, एक वर्दी काडली थंयसर. त्या दाळा 750 लोक थंयसर मेल्लो जावन आसलो. 4000 वयर उलपायिल्लीं जाल्लीं तांचीं घरां. 400 इगर्ज्यो नाश केल्ल्यो आनी सुमार 600 हळ्ळ्यो देसवाड केल्ल्यो. 80,000 लोक निराशीत जाल्लो आनी एका धर्माक कन्वर्टर जाय म्हणून तांणी बलात्कार केली. कितलेशा स्त्रियांचेर तांणी अत्याचार केलो. पूण ह्या सर लोकांनी म्हणलें तें एकच उतर जावन आसलें, आमी भिवकरी न्हय, आमचें धर्म आमी पाळटल्या आनी आमच्या धर्मा खातीर आमी जीव दितल्या म्हणून. आनी जेजू थंय दवरल्या भावार्थ तांचो तो इतलो घट आसलो की ती मरनाकी भियोंक नात, निराश्रीत जावंक भियोंक नात, कसलेय तांच्या जिवाक आपाय आयल्यार ती भियोंक नातिल्लीं. त्या देखून कितले कश्ट जाल्यार आमी सोंसता म्हणलो तो दृढ तो एक तांचे थंय आदार आसलो, तो भावार्थ आसलो आनी तांचो तो निश्चय जावन आसलो. त्या देखून तांच्या जिवितांत ताणें भावार्थ सांडून आतलो. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून सांगल्या प्रकार दगदनी येवं दी आनी कितेंय येवं दी, आमी आमच्या पुर्वजां तावन कितें तो देवान आयिल्लो भावार्थ आमी आमच्या आवय बापायच्या उस्क्यार कितें आमी शिकल्या देवा विशयंत, जेजू विशयंत, आमचे क्रिस्तांव समर्थे विशयंत, भावार्था विशयंत कितेंय भायलो प्रभाव आसा जाल्यार आमी भियेनासतना दृढ मनान एका काळजान एका मनान आमी जेजू खातीर साक्ष दिवंक आमी तयार आसूंक जाय म्हणून आयच्या स्वार्थ आमकां सांगता. आनी तेंच जावं दी आमचें जिवीत आनी तेंच आमकां देव आमकां ती एक घडी येता आसतना आमकां ती भोगची सकत ती देव सुदितलो आनी जेजू आमचे सांगता आसतलो म्हणलो तो भावार्थांत आमी सदांच आमचे क्रिस्ती कुटुंबीक जिवीत आमी जियेवया. आमेन.
उबे रावन आमच्या बाबडताचे उसारणे मेता करिया सतमंता देवाक सर्पदेवरा बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्या पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर विगर्भित संभवलो आमका मुलयेता जन्मालो पोंच पिलाता ताणे कसले ताका कुसा जडलो तो मेलो आणि ताका नकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गात सोडलो सर्पदेवदार देव बापाच्या उजव्याक बसला सैतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे पुढचे जिवनपण सृष्टाची जिवीत आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी वर्त्या भावार्थांत आनी तशेंच मागण्याच्या स्पिरितांत हांगासर आमी आयल्या आमी पयस पयस जावन आयल्या सोलोवन आयल्या ह्या सकाळीं कांयच काणगे नासतना पोटाच्या बुकेनी आमी आयल्या कित्याक आमचें काळीज आमचो आत्मो देवाच्या त्या उतराक आशेवन आशिल्लो आनी लालेवन आशिल्लो त्या देखून ताचें उतर आमच्या जिवितांत मेळच्या खातीर आनी आमकां बरवसो मेळच्या खातीर आनी आमची सर मागणी देवाच्या पांया तळी पावून ताचें बेसांव मेळच्या खातीर आमी हांगासर आयिल्ल्या आसता आतां सर्वच्या नांवी आमची मागणी ताच्या पांया मुळा उबारुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमची मागणी ऐक. बापा पवित्र सभा सलोवच्या ओटच्या पाप सेबाक गोवळी बापांक याजाकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक तांच्या मिसावांत येवच्या विविध कश्टांचे जैत व्हरूंक कुटपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाराच्या दुडवाच्या आनी भ्रश्टाचाराच्या ताळण्याक बली जायनासतना देशाच्या उदरते खातीर वावरूंक तांकां तुजे कुटपेन बोर म्हूण मागता हांव. बाबा आमची मागणी ऐक. विविध पिडेन कश्ट केल्या आमच्या भाव भयणींनी तांच्या भावार्थान ते रावूंक धैर्यान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कुटपा लाबोय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी ऐक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी विविध तराच्या कश्टांक संपटून कंगाल जातना तुजेर बाबत धरून तांचे जिणेन जैत आपणाव तुजो आदार तांकां दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या भावार्थाक दंडल नासतना देवाचेर पातेणी दवरून आमची जिणी जिवंक जाय अशी कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. थोडो वेळ मौनपणी रावन आमची खासगी प्रार्थना देवा थंय उबारुया. सर्पदेवदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी उबे रावल्या. आमच्या काळजाचे सरत्रेक आमच्या कुटुंबाक जाय जाल्ले हरएकी आमच्या भुरग्यां बाळा खातीर तांच्या शिकपा खातीर तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर बरें कुटुंब जियोवच्या खातीर आनी माया मोगाण जियोवच्या खातीर आमी सोमेज तांच्या नांवी तुज्या पांयां तळी उबारलेल्या प्रार्थनाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी ते आमकां वेळार ते आमकां फावय या आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मोरी फात. आमेन. मोलादीक दिरवे भांगार रुपे ना सोम्या मोजे लागी जीवन मोजे देणे तुझे अर्पिता ये जया सांतो सुलास मोजे जिणेचो उंड्या सवे पेटोवन दिता कश्टांनी वावर मोजे कुडीचो वायना सवे पेटोवन दिता मोलादीक दिरवे भांगार रुपे ना सोम्या मोजे लागी जीवन मोजे देणे तुझे अर्पिता
माग्या भाव भयणीनो आमचे बलिदान सरपद धरा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हण. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आणि आमच्या पुरुषाच्या गावात सर्वस्फूर्त मानून घे. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या ध्याना वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुख फावो या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासू. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povin, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगोड परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी श्रवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका धीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी मेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे मेय संगाती, जुजेतीच्या पती संगाती, बागेवन धर्मदूत आनी आशिसीच्या सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा आनी सोर काडे तुका मान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शस्नांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पयस जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उद्दार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाठय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी येवकोटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो. तुमचे एकामेका शांती पटोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक ह्या सकाळींच्या दिसा आमकां सर्वांक आपोवण मेळ्ळां. आमी जावन आसा भागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उदकानूच म्हाका भलायकी मेळटली. भावगीतले माया मोगान एकवटांची येवचे. भावगीतले माया मोगान एकवटांची येवचे. हांव बरो गवळी म्हणटा सोमी, जीव म्हजो दिता शेळ्यांक म्हज्या. वळखाता तांकां त्यो वळखातात म्हाका, जशें
इतले माया मोगाने कोटांची येवचे इतले माया मोगाने कोटांची येवचे हो दाखवाल तुम्ही फाटे तिचे बापू जो माली बाबा दिसो मोजे तयो सो फळदाराळ जोडतलो मोजे शिवाय तुमच्यान कांय करूंक नसो इतले माया मोगाने कोटांची येवचे इतले माया मोगाने कोटांची येवचे मोजे तेयो सोबो सोना मोजे पात्यो सो ताण्यो सोना हांव तो उंडो संगीतां देवून आयलो सोसांची येतेल्यान दैवीक जीव दिवचो इतले माया मोगाने कोटांची येवचे इतले माया मोगाने कोटांची येवचे हाचे प्रास्पेर सोना मोगुरसो पेल्या पासो जीव दीत कोण आपलो घरा मोग तुमी जसो हांवें केलो उपादेचो मोजो तुमकां हांवें दिवचो इतले माया मोगाने कोटांची येवचे इतले माया मोगाने कोटांची येवचे सेवा पूण हांव उलो करचो ना इश्पुणोन आंगयतलो तुमकां बापातावन आयकल्ले सर तुमकां सांगता हांवें लिपय नासता उगडा पेट केला इतले माया मोगाने कोटांची येवचे इतले माया मोगाने कोटांची येवचे थोडा वेळ मौनपणे रावून काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. उंडो मोडतना सिसांनी सोम्यान जेजूची वळख धरली. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय देखून आमी तुका धीन भासतांव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमच्या भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. देवाचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार
सौम्याच्या नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गानी संसार. सौम्याचे नाम सदैव जावं. आता आणि सदा सर्वथा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. प्रार्थूया. सरपदधारणी देवा, आरण्यांत सलच्या लोकांक तुवें दिल्ल्या खाना वरवीं तांची पोटां भरलीं, तशेंच कडपतावन उदक तांकां पिवंक तुवें दिल्लें, आनी आमकां तुवें तसो जिविताचें देणें तुवें ह्या संवसाराक दिवन हे पृथ्वी दिवन ह्या पृथ्वीर तुमी काम करन घाम पिळन तुमी तुमचें जिवीत जिया म्हूण तुवें दिल्ल्या बसावणे खातीर आनी त्या जबाबदारेन आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना आयच्या दिसा दैवी काकुळतीच्या वर्त्या त्या देण्या वरवीं हांगा आशिल्ल्या ह्या उंड्याचेर तुजो दाराळ आशिर्वाद घाल. हे उंडे जावं दीस आमच्या जिविताक घटाय आनी बळ, ताचे द्वारे आमचे थंय एकामेका माया मोग बरो संबंध उपजोवन दी म्हूण आमी मागता. त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगार सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. बोवा तुजो दंडळताना सोम्या तुका हांव गोग मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिव्येर पडून कामान करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोकळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगिन पुसाचे कुरवेन नेवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.